बुधवार 23 ऑगस्ट सांत रोज लिमाची मुखेल वोळ हेच पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. नियाळाक आदार आमी जेजूची पाटलावदारां कशी जियेताना भोव करून आमच्या गोंयांत आमी खुशाल कित्याक आमचो भावार्थ पुर्वजांचो 400 ओदीक वर्सांचो सांत फ्रांसीस शावेराचो आनी ह्या भावार्थान जियेताना जायते पावट आमच्या खाजगी जिविताचेर नदर मारूंक आमी विसरल्याव काय? आमच्या भावार्थाची गोवायकी आमी दिताव काय? थोड्याच उतरांनी आमी समजूंक जाय ते हें आमचे जिवीत जेजूक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक गरज. आमी क्रिस्ती तत्वांचेर बांदून हाडलेलें जिवीत आमी जिवंक गरज. हें करूंक जर आमी चुकल्याव आमी दुबावा विरेंत सर्गीच्या राज्यांत निमाणी जातलीं आनी आतांच आयज देखून आमी आमचें जिवीत बदलताव जाल्यार आमी निमाणी न्हय पूण सर्गी राज्यांत पयलीं जातलीं. हो संदेश आमकां आयच्या शुभवर्तमानांत मेळटा. बागेवंत लिमाचें रोजा सांज जावचे आदीं सुमानाक 2 पावट उपास करताले. तिचे सुरोबायेची तोखणाय जाता देखून तिणें आपले केंस कातरले. तिच्या जिविताचेर नदर मारल्यार तिणें संवसारी वस्तू सोडून दिवन ती स्वर्गा राज्यांत पयली जाली. 31 वर्सांचे भुरगे पिरायेर मरून देखून ती सांत जाली. पयल्या वाचपांत आमी आयकतात झाडां देखून देवा मुखार आपले गूण सोडून फुडारीपण घेवंक तयार नात, तर ल्हान जावन क्रिस्ती तत्वांक गोवाय दिवन देवाचे येवजणेक मागुया. म्हजो थाराव बापा एक बरें जिवीत जिवन स्वर्गा राज्यांत निमाणो न्हय पूण पयलो जावंक पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन वावुरतली.